माझे नाव अशोक महादेव धाऊसकर। हांव वॉर्ड नंबर 5चो, पण हांव रावल्लो वॉर्ड नंबर 4क आणि लोकांचे संबंध माझ्या कडेन बरे आसल्या कारणान माझे संबंधय बरे आसले आणि संपर्कय बरो आसलो, तेका लागून लोकांनी म्हाका बऱ्या तरेन केलो। पयलीं फाटल्या 1-5 वर्सां पयलीं हांव त्या वॉर्डान निवडून येयल्लो, त्या लोकांनी म्हाका बरे पैकी मतदान करून निवडून दिल्लो आणि त्या लोकां कडेन म्हाजो संबंध एकदम बऱ्या पैकी संबंध आसलो। तेंची थोडीफार म्हाज्या हातीन जाता तितली कामां केली, सरकार दरबारी जी कामां आसली ती, जे स्किमी आसली ते मेळून दिले आणि म्हाका असं दिसता गांवचो जर एकोपो आसात जाल्यार गांवचो बऱ्या पैकी डेव्हलपमेंट जावं शकता। म्हाका अजूनय दिसता की मेंबर हांव टोटल 49 मतांनी विन जाला। पॅनल अंडर पॅनल रावले, पॅनल अंडर रावले आणि माझे पॅनल 100% जाले। एकच मेंबर आमचो एकच पडलो, 4 मेंबरांसून 5 मेंबरांसून आमचो एक पडलो, बाकी 4 येयले आमचे। पण पॅनल म्हटल्यार ते दुसरे कडेन आमचे संपर्क नासलो, पण तो BJPचोच आसलो, आमकां मेळटलो 100% गॅरंटी आसा आणि 5 मेंबर घेवन आमी पंचायत 100% फॉर्म करतले।